उतरा उतरानी साखरी खडे उतरा उतरानी साखरी खडे उतरा उतरांनी साखरी खडे शिंकळ कार्यावळीक तुमकां येवकार. कविता म्हणटना माथ्यार मोण जडायेचो मुडो ववेल्ल्या बरी करतल्यांक ही एक अप्रूप संधी. कोंकणी कवितेचो सुवाद कोंकणी उतरांनी आमच्या साद्या मनाक येदोळ झळकानतल्यो प्रतिमा पित्रांची कला आनी आमचे कवी कित्याक इतले लोकमोगाळ म्हणच्याक साक जावन ही कार्यावळ तुमकां पटलून धरतली. कविता ट्रस्ट कोंकणी कवितेचे समग्र वाडावळी खातीर वावुरचो संस्थो. कोंकणी कवितेची वोड भुरगीं तशे युवा जाणांमध्ये जिवाळ दवरी जाय म्हणून ह्या मिसावाच्या वावरांत आपणाक संपूर्ण समर्पण दिल्लो संस्थो. कविता ट्रस्टाच्या सत्वाभरीत फळाभरीत वर्साचे वळेरींत कोंकणी कविता सादर सर्त भोव उंचलें कार्य. रोहन आनी लविटा मोंतेरो अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेंत फाटल्या 5 वर्सांनी चड उणे 450 युवा जाणांनी तशेंच नेल्सन आनी लविना रॉड्रिक्स कोंकणी कविता सादर सर्तेंत फाटल्या 3 वर्सांनी 120 भुरग्यांनी भाग घेतला. सप्टेंबर म्हयन्यांत हे सर्तेचो थळावो पावंडो मंगळूर, उडपी, बंटवाळ, पणजी आनी मडगांव गांवांनी चलता. हांगासर कांय 25 युवा जाणांची आनी चड उणे 15 भुरग्यांची फायनला खातीर विंचुणी जाता. अशे विंचून आयिल्ल्या युवा जाणांनी 3 आनी भुरग्यांनी 2 कविता पयलेच कविता ट्रस्टाक धाड दिवंक आसतात. फायनला दिसा तांणी सादर करची कविता खंयची तें तांकां कळयतात. विशेष कितें म्हळ्यार सादर करची कविता स्वताची आसूं येता, हेर खंयच्याय कवीची जावी येता या अनुवाद केल्ली आसूं येता. कविता उण्यार 1.5 मिनटांची आसा जाय आनी 3 मिनटांक मिकवंक नजो म्हणलें नेम आसा. कविता तोंडपाठ मात्र सांगोयेत सोडल्यार हातांत कसलेंय कागाद दवरूंक अवकाश ना. हे सर्तेक 6 वरेणार आसतात. 7वो मनीस वेळा विशीं गुमान दिवन आसता. धाडिल्ले कवितेक कविता सादर करतली निश्ठावंत आसात या ना, कुडीचे हावभाव कशे आसात, ताळ्याचेर घाल्लो भोर आनी उतरांची सुडाळाय, कितल्या जाणांनी कविता आपणाची करून घेवच्यांत यशस्वी जोडल्या. कश्टांची या संकीर्ण कविता सर्वांक समजोवचे बरी करची शाती ह्यो पुरा गजाली हेर वरयणार पळयोवन आसतात. आदल्या नोव्हेंबरांत चलिल्ले फायनल दायजवळ वीक्षकां खातीर उतरा उतरांनी साखरी खडे नांवाच्या शिंकलेंत 6 किस्तांनी आमी दाखयतल्या. नेल्सन आनी लविना रॉड्रिक्स चाफ्रा डिकॉस्टा स्मारक 15 वर्सां सेकेल्या कोंकणी कविता सादर सर्तेंत 12 भुरगीं फायनलाक पावल्लीं. 3ऱ्या वर्सांत आसचे हे सर्तेचे पयलेंचे पावंडे मंगळूर, उडपी तशे बंटवाळांत चलिल्ले. आतां तुमकां हांव विश्व कोंकणी केंद्राक जंय हे फायनल चलिल्ले थंयसर आपोवन व्हरतां. या कविताच्या सुंदर नंदनवनाक तुमकां आपोवन व्हरतां. बद जोडी बिकर्नाकट्टेचो ॲश्टन ग्लेन मॅस्करेनस आतां उदेतो कवी रोशू बचपेन बरयल्ली मदर तेरेसा कविता सादर करता ते आयकुया. मदर तेरेसा कवी रोशू बचपे. अनाथ भुरग्यांक उखल्लेल्या कापडाक वजे जावंक ना. अनाथ भुरग्यांक उखल्लेल्या कापडाक वजे जावंक ना. खोडकारांक दुल्ल्या धव्या कापडाक कदस ना. खोडकारांक दुल्ल्या धव्या कापडाक कदस ना. मिर्यो हजार खातीर सेवेंत कापड मुदो जाल्ले ना. मिर्यो हजार खातीर सेवेंत कापड मुदो जाल्लेंच ना. निर्गतिकांची साखरी मेळिल्लीस बाकरी. निर्गतिकांची साखरी मेळिल्लीस बाकरी. कापडाक गांठ घाल्लीस ना. कापडाक गांठ घाल्लीस ना. माथ्यांगोल फालो मुडकेल्ली पाट दुबळेंस नेसान. माथ्यांगोल फालो मुडकेल्ली पाट दुबळेंस नेसान. रंगाल ना श्रंगाल आकाश दोन सोपता नीलशा गिटार. रंगाल ना श्रंगाल आकाश दोन सोपता नीलशा गिटार.
निजाकी तू विचित्रावे. तुझ्या सेवेन जन्माल्यान आजार कापडा. वळतात एक सागोर जाऊन दुधा मोवान. निजाकी तू विचित्रावे. तुझ्या सेवेन जन्माल्यान आजार कापडा. वळतात एक सागोर जाऊन दुधा मोवान. देव बरे करूं. अकादमी विजेत कवी मेल्विन रॉड्रिगस हाणे बरयल्ली फामद कविता हे रेवेन. उडपीचो रेवन डायस आता कशी वाचता पळया. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा हे रेवेन आनी कवी मेल्विन रॉड्रिगस. हे रेवेन स्वास दिला गांवच्या मोरच्या बोडां. हे रेवेन स्वास दिला गांवच्या मोरच्या बोडां. हे रेवेन मास दिला जायत्या दुबळ्या हाडां. हे बुईंच्या आंगान मुंगा तेला जरी वाळटात. हे बुईंच्या आंगान मुंगा तेला जरी वाळटात. तांतले तेंबे पुंजावन गेल्ल्यान गांवान गुलाब फुलतात. इतलेंय आसून ह्याय गांवच्या माथ्याक शिरा बेजला. देखून मिस्ता हर एक मुनीस भायर भितर शिजला. गांवची आवई आरबी बाळांक रुलां शिजोवन कावयता. भरतार तशें पोरां चिंता किसोळ काळीस किसयता. तर नोहरीत होकलेक सांडून रेवेन फुडार रुस्पिता. गांवान पालां उबत कसो मेंदू सण्याक संशिता. कोण बापय कुटमाक चिंतून सोऱ्यान संतोष सस्पिता. गळशिऱ्याच्यो फोडाफोडी चिंतून बोलीन तुस्तिता. कोणा जिबेर गांवची भास सोंपेपणान आमशेता. संस्कृतेचो काळजा कुडको स्वासाविणे घर्शेता. हे रेवेन स्वास दिला दिता गळ्या फास घाला. हे रेवेन स्वास दिला दिता गळ्या फास घाला. हे रेवेन मास दिला दिता काळजा घास घाला. हे बुईंच्या आंगान मुंगा तेला जरी वाळटात. तांतले तेंबे पुंजावन गेल्ल्यान सदांच कांटे तोपतात. देव बरें करूं. तुमचे पैकी सबार जाणां पयले पावटी कविता वाचन आयकतात आसूंक पुरो. कवी किशू बारकुराची कविता सांको मोडला मात्र सादर करूंक आता बचपेसो एल्डन विनॉय डिसोजा मुखार येता. कविता सांको मोडला मात. बरयणार किशू बारकर. गांवार आतां आकांत उठला बोबो उठल्यात लाक. गांवार आतां आकांत उठला बोबो उठल्यात लाक. गांवच्या मुंगा पेंकाड मोडला मंत्री साहेबार राक. गांवच्या मुंगा पेंकाड मोडला मंत्री साहेबार राक. अनवारांचे कोळसूल फुटला तेव्हा आमच्या सर्विस पुरा. अनवारांचे कोळसूल फुटला तेव्हा आमच्या सर्विस पुरा. पोरचेराती सांको तुटला निवार साहेबा सडवून दरा. पोरचेराती सांको तुटला निवार साहेबा सडवून दरा. आकांत कित्याक बाबो मोड माथ्यार म्हणला. आकांत कित्याक बाबो मोड माथ्यार म्हणला. हांगा बेश्टूस चिंतून उबो खालीस खमान बुडला. हांगा बेश्टूस चिंतून उबो खालीस खमान बुडला. पयलीच नेंगी एर आयल्ली आलतड पलतड विंगड जाल्ली. पयलीच नेंगी एर आयल्ली आलतड पलतड विंगड जाल्ली. नावा तेकीच सांको आसलो गांवार आमच्या एकवट नासलो. माया मोगा मासा किरून उरली फकत कात. माया मोगा मासा किरून उरली फकत
कात आतां तर जालें कितें सांको मोडला मात आतां तर जालें कितें सांको मोडला मात तेन्नाच नेंगी पोटली मोडी जाती काती म्हणून तोडी तेन्नाच नेंगी पोटली मोडी जाती काती म्हणून तोडी बेस्टस उबो आसलो सांको कोण कोणाक दितालो तेंको बेस्टस उबो आसलो सांको कोण कोणाक दितालो तेंको मनशापुणूच कुड्डे जावन देवा कसो जालो घात मनशापुणूच कुड्डे जावन देवा कसो जालो घात आतां तर जालें कितें सांको मोडला मात आतां तर जालें कितें सांको मोडला मात दुबळ्या धाकट्यांक घरा मोडतले गिरेस्त जावनच गेले लॉरये चढाय बेस्टन्स नीब सांक्याक वडल्यारी नातली चीब नैतीक मोलां उबोन गेल्ली दिवून हांकां लात नैतीक मोलां उबोन गेल्ली दिवून हांकां लात आतां तर जालें कितें सांको मोडला मात आकान कित्याक बोबो नवें कांय तर घडलां आकान कित्याक बोबो नवें कांय तर घडलां हांव बेस्टोस चिंतून उबो खालीच खमान बुडलां हांव बेस्टोस चिंतून उबो खालीच खमान बुडलां देव बरें करूं. अँटनी बारकोर संवसाराच्या साबार राष्ट्रांनी वस्ती केल्लो कवी. आतां उडपी कुंटाळ नगरचे रोशनी आळवा ताची राणयेच्या गांवांत सादर करून आमकां इंग्लंडांत आशिल्ल्या देशाक आपोवन व्हरता. म्हज्या कवितेचें नांव राणयेच्या गांवांत आनी ह्या कवितेचो बरयणार अँटनी बारकोर. राणयेच्या गांवांत वता कस कट्टी लागता राणयेच्या गांवांत वता कस कट्टी लागता पानां रुखां सणटात लोक थंडाक किणटात हिंव हाडां खाता वाऱ्या लाराक कर्या माराक वाऱ्या लाराक कर्या माराक धरती दोवसाट जाता काती सुकतात प्राणी तगतात जिनी तमता काती सुकतात प्राणी तगतात जिनी तमता आनी जेन्ना भुमिरुदान मोळबावरेक पावता आनी जेन्ना भुमिरुदान मोळबावरेक पावता सूर्यो परत तेलता बरफ हिंव जाता हिंव दुवरी जाता दुवरी दोव जाता आनी दोव मायक जाता सूर्याच्या एका हाशाक भूमीच्या एका इशाऱ्याक राखून रावलेल्या बरी वसंती येता आनी आपले फुलतात डॅफोडिल आनी टुलिप डेझी आनी लिल्ली लांबा लांब गांवान गांव गांठ मारिल्ल्या तक्षण भायर पडच्या भुरग्या बरी गांठ मारिल्ल्या तक्षण भायर पडच्या भुरग्यां बरी राशी राशी हरी हरी राशी राशी हरी हरी आनी राणये भुरगीं गोरी आनी काळी नितळ तशे मेळ्ळी वतांतच खेळटात वतांतच लोळटात वतच गिळटात भिकाऱ्यान शीत बोकयल्या बरी आनी वसंतच्या थोड्याच दिसांनी सगळे वर्सतची येतात देव बरें करूं. कविता ट्रस्टाच्या हर एक सादर सर्तेनी उमेदीन भाग घेतिल्ली चली मंगळूर नागोरीची वेन्सिटा डायस. आतां ती कवी अँड्रू एल डिकुनाची कविता कनशेंचो आदेवस सादर करूंक मुखार येता. कनशेचो आदेवस बरयणार अँड्रू एल डिकुना. लुवणे दिसा फांत्यार दोन कणश्यो लुवणे दिसा फांत्यार दोन कणश्यो वेंगून उलोवंक लागल्यो उम्यांनी धवा उमाळ्यांनी वेंगून उलोवंक लागल्यो उम्यांनी धवा उमाळ्यांनी 4 महिने सांगातपणाची आवयच्या गर्भापरी धरते गोपांत शांत सोबीत शबीत 4 महिने सांगातपणाची आवयच्या गर्भापरी धरते गोपांत शांत
सोबीत शाबीत नोविजीनी सुरुवातल्या आता मुनच्या हाती भुई फोडल्या भाळापरी नोविजीनी सुरुवातल्या आता मुनच्या हाती भुई फोडल्या भाळापरी आज लुंतात फल वडयतात उपरांत उकडतात मशिनांनी घडलितात आज लुंतात फल वडयतात उपरांत उकडतात मशिनांनी घडलितात भेंडये थावन उंडये मुनासर नोविजीनी भेंडये थावन उंडये मुनासर नोविजीनी आदेवस तुका भरत मेल्या आदेवस तुका भरत मेल्या एका तुप्यांत एका मुड्यांत एका हांड्यांत एके बशयेंत एके उंडयेंत हिस्स जीनी पवित्र घर बतावन मुंच्या हंकारा गुंडयेंत कसऱ्या ढाब्यांत सांपाना जावं खाणी गुंडयेंत कसऱ्या ढाब्यांत सांपाना जावं खाणी देव बरे करूं. राजय पवार गोंयचो कवी कॉलेजींत कोंकणी शिकयता. हांगासर ब्रह्मावरचे आल्का पवित्रा लुईस ताणें बरयल्ले एक गझल सादर करता आनी कोंकणी कवितेंतल्या एका वेगळ्याच प्रकाराची वळख करून दिता. मुझे उपरांत कवी राजय पवार. मुझे उपरांत मुझे खातीर कोणच तुम्ही रडा नाकात. मुझे उपरांत मुझे खातीर कोणच तुम्ही रडा नाकात. आतांच रीण खूब जाला आनीक रिणार घाली नाकात. आतांच रीण खूब जाला आनीक रिणार घाली नाकात. बुकेच्या वोतान बसून कितले जीव करपाले. बुकेच्या वोतान बसून कितले जीव करपाले. तांची चूल पेटले शिवाय मुजी कूड लासा नाकात. तांची चूल पेटले शिवाय मुजी कूड लासा नाकात. वेंतभर कपड्यां खातीर आशेतात उगडे जीव. वेंतभर कपड्यां खातीर आशेतात उगडे जीव. मुजी कूड धामचे खातीर कफनांनी घाली नाकात. मुजी कूड धामचे खातीर कफनांनी घाली नाकात. उमेदीन दौलत वाऱ्यार फुलां बाबडी जागतात जीण. उमेदीन दौलत वाऱ्यार फुलां बाबडी जागतात जीण. मेल्ली कूड सोबोनचे खातीर जिवी फुलां तोडी नाकात. मेल्ली कूड सोबोनचे खातीर जिवी फुलां तोडी नाकात. हांव जिवो आसतना जिणेक वास आयलोच ना. हांव जिवो आसतना जिणेक वास आयलोच ना. आता चंदनाच्या लांकडांनी सरण मुजे रसा नाकात. आता चंदनाच्या लांकडांनी सरण मुजे रसा नाकात. गरीब तोंड आं करून उस्त्या वाऱ्यार भोवत आसा. गरीब तोंड आं करून उस्त्या वाऱ्यार भोवत आसा. मुनीस भुकेला रे मुजे कावळ्याक पिंड वाडी नाका. मुनीस भुकेला रे मुजे कावळ्याक पिंड वाडी नाका. तुम्ही मुजे मागले बरे उतरां गेली वाऱ्यार उडोवन. तुम्ही मुजे मागले बरे उतरां गेली वाऱ्यार उडोवन. संपत आयली जीण मुजी आनीक बरे मागा नाकांत. संपत आयली जीण मुजी आनीक बरे मागा नाकांत. देव बरे करूं. आयची कार्यावळ संपोवचो वेळ जालो. येवच्या हफ्त्यांत नेल्सन आनी लविना रॉड्रिक्स चाफ्रा डिकॉस्टा स्मारक भुरग्यांच्या कविता वाचन सर्तीच्या फायनल असो दुसरो आनी निमाणो पावंडो आमी दाखयतले. कोण भुरग्यांक इनामां मेळटात म्हणलें पळय तुमी विसरा नाकात. उतरा उतरानी साखरे